म्हादय प्रश्नाचेर सर्वोच्च न्यायालयात फुडली सुनावणी आता थेट अवकाशांत जातली। ह्या प्रकरणातल्या सगळ्या पक्षकारांक 8 सप्तकांत 10 पानांचो अहवाल मांडपाची सवलत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्या। देखून गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान आपले म्हणणे मांडले उपरांतूच सर्वोच्च न्यायालय फुडली सुनावणी घेतले। हे विशीं गोंयचो पर्यावरण तज्ञ प्राध्यापक राजेंद्र केरकर कितें म्हणटात ते आयका। उपरांत मागीर सर्वोच्च न्यायालय हेचेर निर्णय घेवपाचो आसा। एकंदर हे जर प्रकरण पळयलें जाल्यार आमकां चित्र जें आसा हें खूब बिकट अशें चित्र गोंयच्या दृश्टीन दिसता। कित्याक आमची म्हादय जी आसा, ज्या म्हादयक वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकार तरातरांची नाटकां करीत आसा आनी कळसा जो प्रकल्प तेंचो कणकुंबी हांगासर तेंच्यांनी अंडरग्रावंड आनी ओपन कट कॅनल चॅनल जे आसा, भुयारी मार्गांतल्यान तेंच्यांनी उदक व्हरपाची वेवस्था जी आसा ही पुराय केल्लेली आसा आनी पावसाच्या दिसान हें उदक आसा हें वयता आनी गोंय सरकारान इंटरलॉक्युटरी एप्लिकेशन जें आसा 2018 फायल केल्लेलें आनी त्या एप्लिकेशनान तेंच्यांनी मागणी केल्लेली की सर्वोच्च न्यायालया कडेन की जॉयंट इन्स्पेक्शन जावचें। हें जर जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें जाल्यार कर्नाटकाची जी कितें करणी केल्लेली आसा ती नदरेक येतली आसली। आयज सुद्दां प्रवाहाची बैठक जावपाची आसा आनी ह्या प्रवाहाच्या बैठकीन हो एजेंडा आयटम ना। हेच्या पयलीं जेन्ना प्रवाहान नोव्हेंबरान बैठक घेवपाचें थारायल्लें तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन जें आसा तें करपाच्या संदर्भान जो विशय आसा तो गोंय सरकारान तेंचे कडेन मांडलेलो आनी प्रवाहान तो आपल्या एजेंडा आयटमान घातलेलो, पूण आतां तो एजेंडा आयटमांतल्यान गायब जाल्लो आसा। एकंदर हे प्रकरण पळयत जाल्यार कर्नाटक जे आसा ते 1.72 टीएमसी फीट उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान वळोवन व्हरपा खातीर तरातरांच्यो करण्यो करीत आसा आनी षडयंत्रां आखीत आसा आनी ही तेंची कांय षडयंत्रां जी आसा ही यशस्वी जाल्लेली आसा। कित्याक पावसाच्या दिसांनी हे जे उदक आसा जे गोंय वाटेन येवपाक जाय आसलें तें उदक मोठ्या प्रमाणान मलप्रभेच्या पात्रान वयता। आतां कर्नाटक सरकार जे आसा तेंकां एनवायरमेंट आनी वायल्ड लायफ क्लिअरन्स मेळपा खातीर तेंच्यांनी तरातरांची म्हायती जी आसा ती सादर केल्लेली आसा। त्या शिवाय नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी आसा तेच्या कडेन सुद्दां कर्नाटकाच्या वन अधिकाऱ्यांनी हो प्रकल्प जो आसा तो तेंकां अनुमती दिवची ह्या संदर्भातलो अहवाल जो आसा तो सादर केल्लो आसा। एकंदर ही परिस्थिती पळयत जाल्यार चित्र जें आसा हें खूब गोंया खातीर मारक ठरपाचें अशें दिसता आनी तेका लागून गोंय सरकारान आपली एकंदर भुमिका ह्या संदर्भातल्यान स्पश्ट करूंक ना आनी केंद्र सरकारा कडेन म्हादय गोंयच्या अस्तित्वा खातीर कितली म्हत्वाची आसा। कळसा, भांडुरा, हलतरा हे प्रकल्प जाले जाल्यार ते गोंयच्या पर्यावरणाचेर कितें दुश्परिणाम जावंक शकता हे सगळें चित्र जें आसा हें चित्र सर्वपक्षीय बैठक बेगोबेग व्हरून मांडपाक जाय, नाजाल्यार कर्नाटक जें आसा तें आमकां ह्या प्रश्नाचेर गोंयचें बरेंच नुकसान करपाक शकता।